दिवचल शारांत 50 तरी टेलर आसात। कोविड महामारीक लागून फाटली 2 वर्सां शाळा बंद आशिल्ल्यो आनी लग्न कार्याचेर निर्बंध आशिल्ले। ताका लागून टेलरांचो वेवसाय जाम पडिल्लो। टेलरांक गिरायकाची वाट पळोवची पडटाली। दिवचल बाजारांतल्या कांय टेलरांनी आपली दुकानां बंद दवरिल्ली। आतां कोविडाची स्थिती नियंत्रणान आसा। अंदूच्या शिक्षणीक वर्साच्या शाळाय सुरू जाल्या। ताका लागून शाळांचे ड्रेस आनी आतां कपडे शिवपाक टेलरांक गिरायकां मेळपाक लागल्यात। मात 2 वर्सां जाल्ली आर्थीक लुकसाणाक भरून येवपाक आनीक थोडे म्हयने लागतले अशें टेलरांचें म्हणणें आसा। कोविड सुरू जाल्ल्याक सांगपाचें म्हटल्यार 2 वर्सां आतां आमकां अजिबात गिरायक ना आमी गिरायकाची वाट पळयता। गिरायक येतले अशी परिस्थिती जाली की 2-3 म्हयने सुरवातीचे ते लॉकडावन आमी घरा बसले। त्याच्या उपरांत सुद्दां गिरायक घरा भरल्या उपरांत खंय आमी काम करता ती येना। आतां सद्या कितें जाला परिस्थिती अशी आहा की लग्नां सुरू जाल्या, इस्कॉलां सुरू जाल्या, तेन्ना आमी वाट पळयता की गिरायक येतलें म्हणून। येता आतां गिरायक पूण पयलींच्या सारकें ना, कमी प्रमाणांत। अशें दिसता की अशीच परिस्थिती उरत जाल्यार आमकां आनीक हें काम येवपाक सहज 1.5-2 वर्सां वयतलीं अशें म्हाका दिसता। हय कोविडा खातीर लुकसाण म्हणजे भयंकर लुकसाण जाली न्ही। लुकसाणूच ती दर म्हयन्याक आमकां एक 4-5-10 हजाराचें काम मेळटालें। तितून मटेरियल हें काडलें जाल्यार आमकां कितें उरतालें न्हू, एक 2-4 हजार तरी म्हयन्याक उरताले। तें कांयच ना न्हू आमकां। अशी परिस्थिती जाल्ली आहा। सगळ्या टेलरांची चडशी हीच परिस्थिती जाल्ली आसा।